साळगाव आणि काकोडा कोयर प्रक्रिया प्रकल्पातल्यान फाटल्या 10 वर्सांत सुमार 6.9 कोटी युनिट वीज तयार करपाक सरकाराक यश आयला। ह्या प्रकल्पात दर दिसा 880 टन कोयराचेर प्रक्रिया करतात अशें राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या ज्येष्ठ पर्यावरण अभियंत्यान राष्ट्रीय परिशदेत सादर केल्ल्या अहवालांतल्यान मुखार आयला। साळगाव प्रकल्पात फाटल्या 10 वर्सां सावन जाल्यार काकोडा प्रकल्पात फाटल्या 3 वर्सां सावन कोयराचेर प्रक्रिया करून वीज तयार करतात। 10 वर्सांच्या काळात साळगाव प्रकल्पातल्यान सुमार 5.6 कोटी जाल्यार काकोडा प्रकल्पातल्यान सुमार 1.3 कोटी मेळून 6.9 कोटी युनिट वीज तयार केल्ल्याचें अहवालात म्हणिल्ल्याचें कळटा।